नमस्कार. गोवा टुडे स्मिता येळकाराचो येवकार. सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आयच्यान 3 दीस गोंय भेटेर. मुरगांव बंदरावेल्या नव्या प्रकल्पांचे फाल्यां करतलो उक्तावण. हेर शासकीय उपक्रमांनी वांटेकार. बापायची फॉर्ज सय करून विठू नागवेकारान सेरूल कोमुनिदादीची 70,000 स्क्वेअर मीटर जमीन केली हडप. एसआयटीन विठूक केली अटक. म्युटेशनाक फॉर्ज सय. एसटी समाजाच्या व्यक्तीन धर्मांतरण केल्यार एसटीचो दर्जो काडचो. एसटी सुविधा रद्द करच्यो. जनजाती सुरक्षा मंचाची मागणी. 23 मायाक पणजे महारॅली. ट्रान्सफॉर्मराचे काम करतना लायनमॅनाक शॉकान मरण. बरोबरचो पडून जखमी. मंत्र्यान दिली चौकशीची ऑर्ड. जमाव तापलो. लायनमॅनाच्या सेफ्टी विशीं प्रस्नचिन्ह. म्हादयचे उदक वेल्यार भीमगडूच न्ही सगळे उत्तर कर्नाटकाचे लुकसाण. काम बेगोबे बंद करचे. पर्यावरणी फाउंडेशनाच्या कर्नाटकाच्या रानामंत्र्याक निवेदन. गोंयांत कालोराच्या पावसाच्यो दडको. उण्या दाबाचो पट्टो. फाल्यां मेरेन ऑरेंज अलर्ट. लोकजीण विस्कळीत. सकयल्या वाठारांनी उदक तुंबलें. मान्सून 27 मायाक केरळांत. आनी उक्तावणाक वर्स जावना. काणकोणच्या रवींद्र भवनाक पहिल्या पावसाच्या दडकेन लागली गळटी. लायब्ररी तुंबली. कला अकादेमी उपरांत रवींद्र भवनाच्या बांदकामाचेर प्रस्नचिन्ह. खबरो विस्तारान. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड 3 दिसाच्या गोंय भेटेर. 21 तारखेक मुरगांव बंदरावेल्या नव्या प्रकल्पाचे उक्तावण. उपरांत कोस्ट गार्डाच्या अधिकाऱ्याबरोबर संवाद. 22 तारखेक ICAR आनी CCAR इन्स्टिट्यूटात. उपरांत राजभवनात आयुर्वेदाचार्य चरक आनी शल्य विशारद सुश्रुताच्या पुतळ्याचे उक्तावणाचे शेड्यूल. सेरूल कोमुनिदादीची जमीन हडप करपाच्या प्रकरणात एसआयटीन विठू नागवेकार म्हणटा ताका धरला. 2020त म्हापशें पुलिशेंत लँड ग्रॅबाची केस केल्ली. उपरांत ती एसआयटीक ट्रान्स्फर केली. विटून सोंपिल्ल्या बापायची फॉर्ज सय मारून सेरूल कोमुनिदादीच्या 70,000 स्क्वेअर मीटर जमिनीचे खंय म्युटेशन करून घेतलां. A special investigation team was constituted in 2022 to investigate the cases of illegal land grabbing in the state of Goa. Since then, SIT has exposed involvement of many government officials, politicians and other history seekers in the cases of land grabbing. But now a new law has been exposed by SIT land grab. SIT land grab has arrested one accused, namely Vittu Nagvekar, a resident of Salvador do Mundo, for allegedly forging the signature of his late father. This case was originally registered by Mapsa police station in Bayback 2020, but later this case was transferred to SIT land grab, and finally after 5 years of registration of FIR, the SIT has arrested the main accused Vittu Nagvekar, who allegedly forged the signature of his late father Madhukar Nagvekar on an application dated 17/11/2017 and fraudulently secured NOC and approval for mutation on his name and other co-accused in crimes with the officials of Serula Comunidad, including then attorney Agne Lobo. All the accused have allegedly forged the documents and have mutated land survey number 221/1, 222/1 and 233/1 of Serula Comunidad at measuring around 70,000 square meter. But now with arrest of this main accused, it seems that this case will get the logical conclusion. Mukesh Kumar for Prudent.
एसटी समाजाच्या व्यक्तीन धर्मांतरण केल्यार ताचो एसटीचो दर्जो काडून घेवचो, आरक्षणाच्यो सुविधा काडच्यो हे मागणीन जनजाती सुरक्षा मंचान 23 मेक पणजे महारॅली दवरल्या. असल्यांचे एसटी आरक्षण रद्द करचे, अनुसूचित जमाती अधिनियम 342 सुदारणा करची म्हणून मागणी. एससी समाजाविशयी अशी तरतूद खंय आसा. एसटी समाजातल्या मनशान धर्मांतरण केल्यार तांचो एसटीचो दर्जो काडून घेवचो मागणी घेवन जनजाती सुरक्षा मंचान 23 मेक पणजे महारॅली आयोजीत केल्या. आज हांगा पत्रकार परिशद घेवपाचे कारण म्हणल्यार आमी 23 तारखेक हे म्हयन्यात एक महारॅलीचें आयोजन केले आसा. ती रॅली आमी आझाद मनोरचेर जातली. एसटीचे लोक आसा ते डायवर्ट जाता म्हणल्यार ते दुसऱ्या समाजाक वयता तेन्ना आमी तांकां डिलिस्टिंगाक घालपा लागून आमी सरकारा कडेन मागतले. आनी आमची संस्कृती जी आसा ती टिकोवन दवरपा खातीर आमी हे रॅलींतल्यान लोकांक आमी उल मारता की एसटीचो समाज आसा तो एकवट रावचो आनी जे आमचे संवर्धन आसा तें पाळोवचें. मागणी आहे की आपली संस्कृती, परंपरा आणि चालीरीती रूढी हे टिकून राहिली पाहिजे. आपली कुलदेवता आणि जो समाज दोन्हीकडून फायदे घेत आहे. आपल्या एसटीचाही फायदा घेत आहे आणि धर्मांतरण झाल्यावर तिकडूनही घेत आहे. आपलं म्हणणं आहे की एकच फायदा एसटीचा घेतला पाहिजे. म्हणून जो समाज धर्मांतरित होईल त्याला आपण कायदा पारित झाला पाहिजे म्हणून आपण म्हटलं आहे की त्याला डिलिस्ट करा. वेळेस आमी पयलें जर एससी जो आसा तो जर एससीचो खंयचोय मनीस किंवा एखादी फॅमिली तेणी जर आपलो रिलीजन बदललो, जर हिंदू स्विकारले किंवा ख्रिश्चन धर्म स्विकारलो जाल्यार त्या क्षणां ताजो तो जो आसा एससीचो जो स्टेटस आसा तो सोंपता आनी आर्टिकलान आसा 341. वेळेस एसटीच्या समाजासाठी ते ना म्हणून त्याच धर्तीचेर आमकां हो त्या आर्टिकलाक प्रावधान दिवचें. होणा ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करतना लायनमॅन शॉक लागून सोंपलो. मोर्ली 70चो चंद्रू गांवकार शॉकान लायटीच्या वायरीक दसून उरलो. ताच्या बरोबर मेंटेनन्साचें काम करपी सर्वेश गांवकार करंट मारिल्ल्यान सकयल पडलो. ताका मार लागला. मंत्री म्हणटा चवकशी करूंक सांगल्या. लायटीच्या खात्याच्या कारभाराचेर जमाव चाळवलो. लायनमॅनाच्या सेफ्टीचो इशू. खांब्यार शॉक लागून मोर्ले 70चो चंद्रू गांवकार लायनमॅन सोंपलो. व्हिडिओन दिसता ते प्रमाण तो खांब्यार चालू लायनीक दसलो. लायन हेल्पर सर्वेश गांवकार जखमी म्हूण म्हायती मेळटा. कांय दिसा पयलीं दिवचले वाठारान अशीच घडणूक घडिल्ली. तेन्ना 20 खात्यान सेफ्टी किट घालून विजेच्या खांब्यार चडचें म्हूण निर्देश दिल्लो. सोपिल्ल्याच्या आंगार मात असलें कांय दिसलें ना. सर आयज होंडा 70 हांगासर तुमचो लायनमॅन एक एक्सिडेंटली डेथ जाल्लो. अत्यंत दुःखद घटना. हांव त्या सगळ्या फॅमिलीच्या हातूंत दुःखांत सहभागी आसा. दिस अ व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू एज फार एज लायफ इज कन्सर्न. आणि जो स्टाफ असो मरता ताची प्रामाणीकपणे इन्क्वायरी करपाक लायल्या कित्याक जालो तें. आणि ही इन्क्वायरी कारण तें जंक्शन आसा 4 लायनी आयल्या थंय आणि हांवें तें पळयलां स्वता. म्हणजे इंजिनियर, एक्झिक्युटीव इंजिनियर, सुपरिटेंडिंग इंजिनियर सद्या म्हापशें हॉस्पिटलांत हाडलेलो आसा ताका. आनी त्या नंतर तें सगळें जाले नंतर त्याची फूल इन्क्वायरी जातली आणि इन्क्वायरी रिपोर्ट कितें येता त्या प्रमाणे आय विल एक्ट. पावसाचे जावं रातचे जावं लायनमॅन लायटीच्या खांब्यांचेर ट्रान्सफॉर्मराचेर काम करतात आणि आमकां सेवा दितात. पूण सरकाराची कितें जबाबदारी आशिल्ली? सरकाराची जबाबदारी आशिल्ली तांकां सेफ्टी मेजर्स, तांकां सेफ्टी कितें दिवपाक जाय आशिल्लें. हॉस्पिटलांत व्हरून ट्रिटमेंट घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना तांकां चंद्र गांवकर जो आहा ताका ऑलरेडी डेड म्हणून डिक्लेअर केला आणि सूर्यकांत गांवकर ह्याका ट्रिटमेंटाक लागून सद्या बांबोळे हांगासर व्हेल्ल्या. ज्या स्थळासून बांबोळेच्या ज्या स्थळासून सांखळे तांकां व्हेल्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरासून काही प्रमाणात त्यांच्या जे गांवांतले लोक आणि काही ठरावीक नेते जे आहात थंयसर सांखळेन तेंच्यांनी थोडाफार गोंधळ घातला. फाटल्या फावटी मुळगांव हांगासर हीच घटना आदारीत धरली वयता की जनरेटराचे रिवर्स येवन एक मनीस जागेचेर मरण आयलो. तीच घटना हांगा खंय तरी लिंक केली वयता म्हणून ह्या बाबतींत इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट अजून पर्यंत कितकी काळजी घेता हें म्हत्वाचें आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. म्हादयचें उदक व्हेल्यार फक्त भीमगड अभयारण्यांनी सगळ्या उत्तर कर्नाटकाक मार बसतलो. पर्यावरणीय फाउंडेशनाच्या कर्नाटकाच्या रानामंत्री आणि बेळगांव जिल्लो पालकमंत्र्याक निवेदन. भीमगड अभयारण्यात उदेंत्या मलप्रभा न्हंयक लागून
उत्तर कर्नाटकात उदकाचो सांठो आसा. नवलतीर्थ धरणात येवपी 80% उदक हे खानपूर तालुक्यांतले पावसाचे उदक. म्हादय प्रकल्पाचे काम बंद करूंक मागणी. म्हादयच्या कळसा आणि बंडोरा या नाल्याचेर या म्हादय नदीचे भवितव्य आसा ते अवलंबून आसात. मात्र ह्या दोन्ही नाल्याचे पाणी वळवून ते उत्तर कर्नाटकाक नेल्यार तेजो परिणाम आगामी काळात येणाऱ्या काळात म्हादय खोऱ्या बरोबरच उत्तर कर्नाटकाचेर जातलो. तेका लागून कर्नाटक सरकारान जो कळसा आणि बंडोरा हो नालो वळवून पाणी उत्तर कर्नाटकाक व्हरपाची जी योजना तयार केली आसा ती योजना बंद करची अशी मागणी बेळगाव जिल्ह्याच्या पर्यावरण वाद्यांनी कर्नाटकचे पर्यावरण आणि वन मंत्री ईश्वर खंड्रे आणि पालकमंत्री सतीश जारकिहोळी यांच्याकडे केले आसात. आणि कॅप्टन सतीश धोंड यांच्या नेतृत्वाखाला हे शिष्टमंडळ त्यांना मिळाले आसात. आणि कळसा आणि बंडोरा या दोन्ही नाल्याचे पाणी जर उत्तर कर्नाटकाक वळयल्यार तेजो परिणाम या भागात कसो जातलो हेची माहिती तेंच्यांनी पर्यावरण मंत्र्याक दिल्लो आसा. पुरोडंडा खातीर प्रमोद पोंडे. गोंयांतल्या चडशा वाठारांनी उबाळ्याच्या पावसान धडक दिली. पणजे, पर्वरी, म्हापशें, दिवचल वाठारांत घोग्यांनी पावसान लोकजीण बरीच विस्कळीत जाली. एके वटेन हॉटमिक्साची कामां चलतना शारा मार्गाचेर उदक तुंबलें. पर्वरी उदक भरून ट्रॅफिक जॅम. घरा दुकानांनी उदक. उण्या दाबाचो पट्टो जाला. हवामान खात्याचो फाल्यां मेरेन ऑरेंज अलर्ट. दनपारच्यान सुरू जाल्ल्या अवकाळी पावसान राज्यात बरेच वाठारांनी लोकांची बरीच धांदळ केल्या. पर्वरी, पणजे, म्हापशें, मडगांव, वाळपय, दिवचल वाठारांनी घोग्यांनी पावस. हम गोवा के लिए नेक्स्ट 2 दिन के लिए मीन्स आज 2021 के लिए ऑरेंज वार्निंग इशू करें. ये ऑरेंज वार्निंग में ये है कि वेरी हेवी रेनफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर आइसोलेटेड एरियाज एंड हेवी रेनफॉल वी आर एक्सपेक्टिंग ओवर अ फ्यू प्लेसेस ऑफ द गोवा. So due to the formation of the weather system and shear zone, the meteorological situation is formed like way कि ये बारिश हमारे ऊपर अपने गोवा ऊपर बढ़ रही है. ये इन्फॉर्मेशन हमने 18 से कॉन्स्टेंटली इशू करना शुरू किया था इन एंटिसिपेशन सिस्टम. एंड अभी जो हम देख रहे हैं वेदर पैटर्न के हिसाब से सो आज का फोरकास्ट हमने इशू किया है. अभी जो वेदर ये इंक्रीजिंग रेनफॉल एक्टिविटी है तो सभी नागरिकों को जैसे बारिश का अंदाज़ा है ये देख के अपने आप को प्रिकॉशन लेना चाहिए. बारिश के टाइम अवॉइड कीजिए. थंडरस्टॉर्म अगर है तो साथ में बाहर निकलना थोड़ा सा अवॉइड कर दीजिए. म्हापशें वाठारात बाजारात, सुपरमार्केटां, दुकानां, हॉटेलांनी उदक भरलें. मडगांव केटीसी बस स्टँडार उदक भरलें. जाल्यार घसघशांनी पडपी पावसाक लागून दाबोळी विमानतळार देवपी विमानां वळयली. पुणे गोंयचें विमान हैदराबाद जाल्यार मुंबय गोंयचें विमान बेळगांव वटेन वळोवचें पडलें. राज्यांत सरासरी पडिल्ल्या पावसाची नोंद अशी: पेडणे 161 मिलीमीटर, म्हापशें 157 मिलीमीटर, पणजे 81 मिलीमीटर, मुरगांव 75 मिलीमीटर, वाळपय 43 मिलीमीटर, सांगे 42 मिलीमीटर, केपें 40 मिलीमीटर आणि फोंडे 30 मिलीमीटर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण 100% आयुर्वेदिक. फाटल्या ऑगस्टान उक्तावण केल्ल्या काणकोणच्या रवींद्र भवनाच्या स्लॅबाक पावसाच्या पयले दडकेन गळटी. वर्स सुद्धा जावना. आदी कला अकादमी
आता रवींद्र भवन. मडगावचे रवींद्र भवन रिपेराक आयला. सरकाराची तासमपट्टी सुरू. काणकोणा गळटेन लायब्ररी तुंबली, पुस्तकां फुगली, तियात्राचो शो रद्द करचो पडलो. लोक बेजार. आज काणकोणात पयलींच पावस पडला आनी पयलींच पावसाक काणकोणच्या रवींद्र भवनात जे नवीन बांदलेलें हितूंत घसघसा उदक येवपाक लागलें. काणकोणा रवींद्र भवन जावचें अशी कलाकारांची आनी हेर लोकांची मागणी आशिल्ली. कित्येक वर्सां जाली मागणी आशिल्ली, पूण दुर्दैव अशें की ही मागणी पुराय जाली खरी, पूण एक वर्स सुद्दां अजून इनॉग्रेशनां जावना आनी हितून हे गर्दी लागलेली आसा. म्हाका दिसता पयलीं जालें आमचें कला अकादमी इतलो बोवाळ जालो शेवटाक महाराष्ट्राचो पोक्षे जो अभिनेता ताणें सुद्दां सांगलें आनी ताजे नंतर ताणें सांगलें की ताका सुपारी दिली म्हणून. आयज काणकोणांत रवींद्र भवन 15 वर्सांचे आमी 14 वर्सांचो तप सोसून आमी रवींद्र भवनाक रावताले की आमकां एक बरें वास्तू मेळचें, ताणें करून काणकोणचें एक वास्तू बरें कोणाकय दिसचें अशा पद्दतीन आमी रावताले. आयज ताका गळटा तें पळोवन खरें मनाक दुखता. हे पयशे कोणाले? शेवटाक सर्वसामान्य गोंयकारांले पयशे. कल्चराक ना आतां हो आहा तो GSIDC ना तेमी अजून हँडओवर करूंक ना. आतां तो कितें आतां पळय आतां हे अशें करून समज जाता जाल्यार आनीकय बीन तेणी आतां कोण स्पेशलिस्ट हाडून तेतून तुगेलो पळोवपाक जाय बाकी खंय खंय कितें प्रॉब्लम आहा तो टॅक्निकल जावं आतां इन्फ्रास्ट्रक्चर जावं ते जावन ते नंतरच तुगेलो मागीर हँडओवर करता. इनफॅक्ट आज हांगा एक तियात्र आशिल्लो. तो तियात्र सुद्दां आतां घाई गडबडीन आतां हे एकंदर परिस्थिती पळोवन कॅन्सल करचो पडलो. आमी आज तियात्र दवरलो 3:30 वरांचेर, म्हणजे आज सगळी तयारी लोकांक तिकेट कारण आमगेले 3:30 जावन हो क्रॉस जाली. लोकांक पयशे बिशे गेले म्हूण सडनली आतां कितें जालो पास येयलो आनी आमी आसतना पासाक कोण चल जाल्यार आख्खे भितर सामकें फूल उदक पोवन धांवपाक टायम जालो. उदक घुसघुस येवपाक लागलें म्हळ्यार भितर नासलें. भितर इश्टर्गेचे चडटे तेन्ना आमी आख्खें डिसिजन घेयलें की त्या लायटी कोणा शॉक येयलो कितें जालें आनी प्रॉब्लेम जालें आनी लोक येयले आनी हालीं धांवमान कितें जालें जाल्यार हालीं रिस्पॉन्सिबल आमचेर येतो म्हूण आमचो तियात्र आतां कॅन्सील केलो. एकंदर ह्या परिस्थिती बद्दल दोशी कोण हो एक प्रश्न उपरासता. कॉन्ट्रॅक्टर, प्रशासकीय यंत्रणा का हेर आनी कोण? हेची चवकशी जावची अशी गांवचे लोक मागता. स्टुडंटा खातीर काणकोणच्यान बाबेश बोलता. पर्वरी कदम डेपो लागसार आशिल्ल्या इथरनेट एक्सप्रेसाच्या गुदावांक उजो. सुमार 2.5 कोटींचे लुकसाणीचो अदमास. फायबर ऑप्टीक केबल आनी 2 गुड्स कॅरियर गाडयो लासून काबार. फायर ब्रिगेडीन उजो आटापात हाडलो. उजो लागपाचें कारण अजून कळना. थंयचो स्टाफ चवकशी मागता. पर्वरी इथरनेट एक्सप्रेसाच्या गुदेवाक उजो. 2.5 कोटीचे सुमार लुकसाण. उजो कसो लागलो तें अजून स्पश्ट जाल्लें ना. पुलीस चवकशी जावची म्हूण थंय कामाक आशिल्ल्या स्टाफाची मागणी. हांव इथरनेट एक्सप्रेसाचो स्टाफ. सो तुमकां सांगपाक म्हटल्यार आयज आमच्या गोडावनांत बॅकयार्डान आमच्या हांगा तो उदक लागलो आसा. So this instance happened in the morning at around in between 7 to 7:30. So जेन्ना आमकां कळ्ळें येता म्हणसर आमचो ह्यूज लॉस जालो. ऑलमोस्ट एप्रॉक्सिमेटली 2-3 CR 2.5 हेतून चड. नॉट ओन्ली आमचो फायबर डॅमेज प्लस आमचे इवन व्हेकल्सूय डॅमेज जाल्लेले आसा बिकॉज ऑफ दीस. इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर अस. अँड एज यू नो वी आर इन द सर्विस इंडस्ट्री, सो फेसिंग सच लॉसेस अँड फायबर डॅमेज ultimately goes to our customers also. So we have already asked the police to do the investigation, like whether it is a deliberate act done by someone or it is an act, natural calamity or anything. So I'm just waiting for the investigation report of police department. So त्याच्यानंतर आमकां कळटलें की whether it was a natural calamity or someone has done it deliberately. प्रुडंटा खातीर सौरव शिरोडकार. म्हापशेचो आदलो नगरसेवक गुरुदास आनी आदली नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकाराची व्हडली धूव समृद्धी वांयगणकार संवसाराक अंतरले. कोलवाळे पुलार कांय दिसां आदीं ताका अपघात जाल्लो. ह्या सेल्फ एक्सिडेंटात ताची तकली आदळून ताका मेजर हेड इंजरी जाल्ली. उपचार घेतना ते GMCत सोंपले. खोर्ले मसुंडेत ताचेर निमणे संस्कार जाले. म्हापशेचो आदलो नगरसेवक गुरुदास आनी आदली नगराध्यक्ष शुभांगी वांयगणकाराचे चली समृद्धी वांयगणकार GMCत उपचार घेतना सोंपले. कांय दीस आदीं ताका कोलवाळे अपघात जाल्लो. त्या अपघातात ताका मेजर दुखापत जाल्ली. ते कला क्षेत्रांत अग्रेसर आशिल्ले. खोर्ले ताचेर निमाणे संस्कार जाले. लोकांची बरीच गर्दी आशिल्ली. गेल्या 10 दिसां फाटीं कोलवाळ ब्रिजाचेर एक एक्सिडेंट जालो. 2 व्हिलरचे एक्सिडेंट जालो आनी
एक रायडर आणि फाटल्यान बसलेले दोगांय ती सिरियसली इंजर्ड झाले. एक्सिडेंट झालो तो पेडणे पोलीस स्टेशनच्या अंडर येता. सिरियसली इंजर्ड झाले दोगांयकूय GMC ट्रीटमेंट तेंचे चालू आसले आनी ट्रीटमेंट चालू आसतना आयज समृद्धी गुरुदास वांयगणकर 29 वर्सांचे चेडूं आयज सकाळी ते सोंपले. ट्रीटमेंट चालू आसतना गेले 10 दीस ते मरण सारखे झंझणीत व्यर्थ झाले आनी ते प्राण गेले. दुसरे जे रायडर जे आसले तेचे ट्रीटमेंट चालू आसा. इंजर्ड आसा पांयांनी खूब मार तेचे ट्रीटमेंट चालू आसा. हे जे समृद्धी आसा हे म्हापशाचे माजी नगराध्यक्ष शुभांशू वांयगणकर आनी माजी नगरसेवक गुरुदास वांयगणकर हेंचे चेडूं हे आनी ते बरे हुशार आसले. सगळ्यांची लाडकी आवडटी आसली अस्कीत करता आनी मरण येयलें आनी तेचे आयज सांज वेळाचेर स्मशान दिसाचेर अंतिम संस्कार जाल्या. फुडलें इन्व्हेस्टिगेशन पुलीस प्रधानमंत्री सूर्यघर येवजणे खाला गोंयकारांक फ्री सोलर पॅनल घालून दितले. गेडा कॉन्ट्रॅक्टराची नेमणूक करून फुडलीं 10 वर्सां पॅनल घालतात तोच कॉन्ट्रॅक्टर मेंटेनन्साचें पळयतलो. मुख्यमंत्री उलयलो. गोंयांत सोलर पावरा विशीं जागृताय करपाक खासा कार्यावळ जाली. कार्यावळीक केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकूय आशिल्लो. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचो फोकस वो रिन्युएबल एनर्जीचेर आसा आनी त्यांनी PM सूर्यघर योजना ही इम्प्लिमेंट करपाक लायली. आमच्या राज्यांत तिका जोडून आमी मुफ्त बिजली योजना हो वर्कशॉप सुरवात केलो. आमी स्ट्रीमलायन करपा खातीर म्हाजें म्हणणें आमदार जे हांगासर पयलीं आयिल्ले आसा तांच्यांनी आमच्या गॅडाक कॉन्टॅक्ट करचो. एक प्रोग्राम तुमच्या प्रत्येक पंचायतींत लावचो जेणे करून तांचे ॲप्लिकेशन घे पासून अपलोड करी पर्यंत तुमी दिल्ल्या पंचायतीन दर एका पंचायतीन एक दीस ते वतले. थंयसरल्या लोकांक तुमी सगळ्या जाणांक हाडात. सगळे अपलोड करी पासून सगळें काम जे आसा पळय न्ही आमचे गॅडाच्या जे स्टाफ आसात ते गॅडाचो स्टाफ कंप्लिटली करतले. हाज्या खातीर हांवें गॅडा कडेन उलोवन आमचे जे एम्पॅनल्ड कॉन्ट्रॅक्टर्स आसात हांच्या कडेन टायअपूय केला. आमी एकदां घेतल्या उपरांत म्हणजे तांची सबसिडीज जी आसा गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची आनी आमची ही जरी आमी त्या कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन पास ऑन केली आसत जाल्यार घेता ताका ते फ्री ऑफ कॉस्ट मेळचे. म्हणजे कस्टमराक फ्री ऑफ कॉस्ट मेळचे. फुडल्या तेजो 10 वर्साचो एन्युअल मेंटेनन्स वो तेच्या कडेन सायन करचो आनी ताका मंथली आमच्या गॅडाच्या थ्रू पेमेंट करचे. आनी आतां पर्यंत आमच्या कडेन जवळपास 500 कंज्युमर जे आसा पळय न्ही हे ऑलरेडी रजिस्टर्ड जाले आनी तातूंतल्यान तांच्यांनी हे घेवपाक बेनिफीट घेवपाकूय सुरवात केल्ली आसा. आतां पर्यंत आमचे रूफटॉप सोलार डोमेन 54.2 मेगावॅट आसा. ग्राउंड माउंटेड सोलार हातूंतल्यान आमचे 1.95 मेगावॅट आसा फक्त. 40 टॅक्सी घेवन गोवा मायल्सान गोंयांत धंदो सुरू केल्लो. आयज 4000 गोवा मायल्साच्यो टॅक्सी आसात. गोवा मायल्साचो MD उत्कर्ष दाभाडेची माहिती. पोरू परस अंदू खंय 60% धंदो वाडलो. गोवा मायल्सान दिसाक 20,000 सुमार प्रवाशी प्रवास करतात. दाभाडे सांगता. So far, we have completed around more than 7 crore and 8 lakh kilometers of business kilometer across the globe. That is a kind of size we can say that, particularly travel in Goa. But if you compare Goa miles growth for 2023 and 24 as compared to 2024-25, so we increased the number of trips almost by 60%. Means if you have completed more than 6 lakh trips into year of 23-24, we have completed almost 9 lakh and few thousand trips last financial year, that is by March. When it comes to season time, we transport per day almost 20 to 22,000 people per day. That's the capacity we have developed. How we have developed this capacity so far? We started with nearly 40 cabs in 2018. If you remember that, on first day, on 6th of August 2018, at the end of late Sri Parikar ji, that time Chief Minister of the state of Goa, we started with 40 cabs performing 13 trips per day. We have come to now almost 4,000 plus vehicles registered in Goa platform. We are transporting almost 12,000 to 22,000. That's a scale based on the season, based on the weekdays.
फार्मागुडयेर सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सवात 14 संतांच्या पादुकाचे दर्शन. रामदास स्वामी, कल्याण स्वामी, कानिफनाथ महाराजांच्यो पादुका, विठ्ठलभक्त सकूक दिल्ले दगडी कुळणे, तातूंत पांडुरंगाच्या बोटांच्यो खुणो उदेल्ल्यो आसात. रामदासी पंथाच्या संत महंताच्यो पादुका वस्तूंचे दर्शन. लोकांच्या रिस्पॉन्सार 22 मे मेरेन प्रदर्शनाक मुजत वाड. खासा रिपोर्ट. नमस्कार, मी श्रेयस पिसोळकर. या ठिकाणी सनातन संस्थेतर्फे जो शंखनाद महोत्सव आयोजित केला आहे, तर सर्व संतांचं पादुकांचं दर्शन सगळ्या भक्तांना इथे एकत्र व्हावं या उद्देशाने हे प्रदर्शन आयोजित केलेलं आहे. या ठिकाणी समर्थ रामदास स्वामी यांनी वयाच्या 14व्या वर्षी त्यांनी रामायण लिहिलेलं, त्याचं या ठिकाणी प्रत्यक्ष त्यांचं हस्तलिखित आहे. त्या हस्तलिखिताची प्रत या ठिकाणी त्यांनी ठेवलेली आहे, तर ते आपण या ठिकाणी बघू शकतो. त्यानंतर सज्जनगडावरच्या समर्थ रामदास स्वामींच्या पादुका आणि प्रत्यक्ष त्यांच्या झोळीमध्ये पूजेतला जो मारुती होता, तर त्याची मूर्ती या ठिकाणी दर्शनासाठी सगळ्या भक्तांना या ठिकाणी आहे. 1927 साली श्रीधर स्वामी सज्जनगडावरती आले. श्रीधर स्वामी समर्थांचे भक्त आणि खूप शिष्य, आणि त्यांनी 3 वर्षाच्या सेवेमध्ये श्रीधर समर्थांना प्रसन्न करून त्यांचा आशीर्वाद पूर्णपणे प्राप्त केला. पूर्ण कृपा त्यांना प्राप्त झाली आणि समर्थांच्याच प्रेरणेने श्रीधर स्वामींना समर्थांनी अशी आज्ञा केली की दक्षिण भारतामध्ये, कर्नाटकामध्ये तुम्ही जा आणि धर्माचा प्रसार करा. नवनाथांपैकी कानिफनाथ हे जे नाथ संप्रदायानुसार उपासना करणारे होते किंवा नाथ संप्रदायातील संत आहेत, तर त्यांच्या या पादुका या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. या पादुकांचं वैशिष्ट्य म्हणजे ह्या कधीही बाहेर जात नाहीत कुठे, पण या कार्यक्रमासाठी, या शंखनाद महोत्सवासाठी पहिल्यांदाच त्या ठिकाणी अहिल्यानगरातून या ठिकाणी गोव्यामध्ये आलेल्या आहेत. विठ्ठलाच्या भक्त रमाबाई आहेत, तर त्यांच्याकडे हे पात्र होतं, तर याच पात्रामध्ये प्रत्यक्ष विठ्ठलाने ताक आणि पीठ हे एकत्र करून ते स्वतः ग्रहण केलेलं, तर ते पांडुरंगाची बोटंसुद्धा या पात्रामध्ये उमटलेली आहे. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस एफ वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.